आज नव्याण्णव सोवो दीस आणि आज प्रत्येक जावन आमी मिसाच्या बलिदाना वेळार पाद्रे पियेच्या जिवनांत या ताच्या पवित्रपणांत या संदीपणांत मोरे मायेच्या पात्रा विशयांत आमी नियाळ करतले आनी आज ह्या नव्याण्याचे मीस भेटूंक आमच्या मदगात आसात मनादीक बाप स्टीवन कुटिनो सहायक विगार मोडांत्यार ताका आमी आमच्या कापुजीन प्रार्थनेच्या सर्वांच्या नांवान तशेंच तुमच्या सर्वांच्या नांवान हांव स्वागत करता. आयच्या मिसाचे ते सवया परी आसात मोरेमायाच्या मोनाकार गांजामेस्थिता जानिस मास्करेनस नित्यधर्मायक अर्गांजामेस्थिता पामेला कॉड्रस देवाकर गांजामेस्थिता लुसी डिसोजा आणि मारिएट मिनेजस डॅरन डिकुन्ना प्रत्येक ते संघातील मेस्ता ह्युबर्ट सुवारिस तशेंच रुबी सिक्वेर आणि कुटाम प्रत्येक ते संघातील कॅन्सर पिडा गुण सांग मेस्तिता शेरिल कुटिनो प्रत्येक ते संघातील जॉनसन पिंटो हाच्या प्रत्येक ते संघातील मेस्तिता प्रसिल्ला कुलास आणि कुटाम भुरग्याच्या देण्या खातीर मेस्तितात विनोद आणि शोभिता रॉड्रिगस आल्गर माथायस हाच्या प्रत्येक ते संघातील मेस्तिता मारिया रिन्ना डिसोजा ब्रुस मारा हाच्या प्रत्येक ते संघातील मेस्तिता मेरी जेन आणि कुटाम तेरेसाच्या प्रत्येक ते संघातील मेस्तिता पाउलिन मिरांदा एंटोनी डेसा हाच्या आत्म्या शांती मुगोन मेस्तिता नोरा नातालिन डेसा आणि कुटाम मारिएटानो हाच्या आत्म्या शांती मुगोन मेस्तिता जेम्स जीना आणि कुटाम सिमियन लुविस हाच्या आत्म्या शांती मुगोन मेस्तिता रुबी सिक्वेरा फ्रांसिस डिसोजा हाच्या आत्म्या शांती मुगोन मेस्तिता विन्सेंट आणि ताची कुटाम पीटर पॉल मोनिस हाच्या आत्म्या शांती मुगोन मेस्तिता लॉर्ना मोनिस काजाराचें कार्य बऱ्यान जावंक मेस्तिता जॉर्ज डेल्सी डिसोजा बऱ्या भलायके पसत आनी जाग्याचे समस्या पर्याय सांग मेस्तिता दुल्सिन मिनेजस भुरग्यांच्या बऱ्या भलायके खातीर मेस्तिता वालेरियन सिक्वेर आनी कुटाम तशेंच अर्गां दितात जॉन बॉस्को पिंटो. मंदिर तुझे सोचा सुंदरते उगम शांत समाधानाचे या तुझ्या मंदिरात जमल्या तुका वंदोच्या अर्जोच्या सोम्या दरबाराच्या आत्मो मोजो आज भो आशिता तुझ्या येण्याक राखता घरान तुझ्या रावून दर्शन मागता मोगाक बोलायता तुझे घरी जियो फावो कर सोम्या दर्शन लाभयतल्या सोम्या मंदिर तुझे सोचा सुंदरते उगम शांत समाधानाचे या तुझ्या मंदिरात जमल्या तुका वंदोच्या अर्जोच्या सोम्या दरबाराच्या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सौम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसो. मोगाच्या भाव भयणीनो
आमकां सर्वांक क्रिस्तांवांक क्रिस्ताचो पाटलाव करतल्यांक एक बागेवंतपणाचें आपोवणें आसा, बागेवन जिणे जियोवचें आपोवणें आसा. कित्याक म्हळ्यार आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त ह्या संवसारांत येवन कशें बागेवंतपणाची जिणे जिये जाय म्हणलें आमकां शिकताणें शिकयलां. इंग्लिशान सांगचें तर वी आर कॉल्ड टू बी होली बिकॉज लॉर्ड आवर गॉड इज होली. पूण ह्या संवसारांत जियेत आसतना आमच्या अस्कत मनशा सैमा वरवीं आमी पातकान पडटा, बागेवंतपणाच्या वाटेर चलता आसतना आमी ताळणेक सांपडता. त्या देखून आमकां एक आदर्शाची गरज आसा आनी तो आदर्श जावन आसा बागेवंत पाद्रे पियो, तशेंच आनी एकली आसा आमची आंकवार मरी आमची माय. ती तांच्या जिणेन बागेवंतपणान जियेली. त्या देखून मोगाच्या भाव भयणीनो ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार प्रत्येक तरान मागे आमी त्याच बागेवंत पाद्रे पियोच्या तशेंच आंकवार मरयेन चलल्या त्या बागेवंतपणाच्या वाटेर पाताक सांडून आमी बागेवंतपणाची एक जिणे जियोंक ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी कृपा मागया. म्हज्या भाव भयणीनो, हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवच्या खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवया, पातकांची दूख धरया आनी सोम्या जेजू क्रिस्ता लागीं पातकांचें बक्षाणें आमी मागया. सांगता म्हणया, हांव पातकी सर्वपदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता. मनान चिंतून तोंडान कसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें ती पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसत बागेवंतना सांगपाक मये सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करान प्रार्थना करता. सर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया काकूट कर, सोमिया काकूट कर, Krista kakutka, Krista kakutka, Somia kakutka, Somia kakutka. प्रार्थया. सर पदवेदारांनी सासनाच्या देवा, तुझे दैविक कृपेन तुझ्या याजका सांपियोक तुझ्या पुताच्या पाशावांच्या गायांनी नेटोवन ताच्या कुर्साच्या मिस्तेरान भागीदार केलोय. अशें ताच्या मिसावांद्वारी तुझ्या अगणित मोगाची दया माया आमकां उगडापी केली. ताच्या मागण्याच्या आदारान आमी सदांच क्रिस्ताच्या पाशावांत एकवटून रावूंक आनी संतोषान ताचे महिमेन वांटली जावंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव, तुझे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. सान पावलान गलातकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वसाव. बावा बेणीनो, तुमकां अत्मो चलयता जाल्यार तुमी नियमशास्त्र नांद. रक्तमासातांव उपसतात ती कृत्यां स्पश्ट उलोवंक येतात. व्याभिचार, अनिस्कळपण, पोचडेपण, बोंब्या पुजा, माठ, दुस्मानगाय, झगडी, मसर, राग, स्वार्थ, मनाभेद, तंड. पेल्यासो पोटसाल, बेबदेपण, पानोत्सव आनी असले सक्कड हांचे विशयांत हांवें तुमकां सत्राय सांगल्यार आनी परत्यांनी हांव सांगतां, असलें करतात ती देवाची राज जोडिल्ली नात. पूण आत्म्याचें फळ हें मोग, संतोष, समाधान, सोंसणीकाय, दयाळाय, बरेंपण, विश्वासीपण, बोळेपण, स्वदमान. असल्या संगतीक नियमशास्त्र लागू जायनात. जी कोण क्रिस्ताची तांणी आपली कूड तिच्या वडण्या आनी अशा समेस कुर्साक मारल्या. आत्म्या वरवीं आमी जियेता देखून आत्म्या प्रमाणे आमी चलुया. देवाचें उतर हें,
देवाचे व्हड उपकार. सत्तिवंतान मोजे पासत विचित कामां केल्यान भाग्यवंताचे नांव. सत्तेवंतान मोजे पासत विचित कामां केल्या भाग्यवंताचे नांव. म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवीक गाता. म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारकांतय संतोषान उरता. कित्याक आपले किरकोळच्या रंदासीचेर ताणें दयाळ दिश्ट घाली. देखून ह्या फुडासर संतती म्हाका सदैव म्हूण पासारतिल्यो. सत्तेवंतान मोजे पासत विचित कामां केल्या भाग्यवंताचे नांव. सत्यवंतान म्हजे पासून विचित कामां केल्या भाग्यवंताचे नांव. दाखयता तो काकूळ आपणाक भियेतल्यांचे संतती तावन संतती पर्यंत. सत्तेवंतान मोजे पासत विचित कामां केल्या भाग्यवंताचे नांव. आपल्या बावल्यान ताणें बोळ दाखयला. आपल्या काळजांत वटपण चिंतल्या हंकार्यांक ताणें दुस्पाटायल्या. पदवेदारांक उंच आसनांत ताणें सकला घाल्यान आनी किरकोळ्यांक उंच उबारल्या. सर्वेवंतान मोजे पासत विचित कामां केल्या भाग्यवंताचे नांव. सत्तेवंतान मोजे पासत विचित कामां केल्या भाग्यवंताचे नांव. उभी राहूया. सर्वेस्पराची जय हालेलुया. सर्वेस्पराची जय हालेलुया. 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 सर्वेस्पराची जय हालेलुया. सो कोण मुसो मोग करता तो मोचे उतार पाळता म्हणटा सो मी. तोवळ मुसो पाप तसो मोग करता आनी आमी ताचे थंय येतेल्या. सर्वेस्पराचे जय हालेलुया. सर्वेस्पराचे जय हालेलुया. 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 सर्वेस्पराचे जय हालेलुया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. लोका प्रमाणे आमच्या स्वामी जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. हे घडोवन थोड्याच दिसांनी मोरी उठून जुदाच्या दोंगराळ प्रदेशांतल्या एक शहराक धांवाधांवी गेली. थंय जाकरेच्या घरा भितर सरून एलिझाबेथीक तिणें नमान केलो. व्हडल्या ताळ्यान म्हणाली, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजें कुशीचें फळ.
म्हज्या सोम्याचे मातेन म्हजे भेटेक येवचें हें भाग कैंतावन म्हाका फावो जालें. तुज्या नमनाचो शब्द म्हज्या कानान पडटच म्हजे कुशींतल्या बाळकान उल्हासान उडी मारली. सर्वेस्परान आपणाक कळीत केल्ल्यो संगती घडोवन येतल्यो म्हूण सतमानलेली तूं कितली भागी. तवळ मरी म्हणा लागली, म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवीक घाता. म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारोकातय संतोशान उडटा. कित्याक आपले किरकोळ चरणदासीचेर ताणें दया दिश्ट घाली. देखून ह्या फुडां सर संतती म्हाका सदैव म्हूण पासारतल्यो. कित्याक शक्तिवंतान म्हजे पासोत विचित्र कामां केल्यान. भाग्यवंत ताचें नांव. आपणाक भियेतल्यांचेर दाखयता तो काकुळट. संततेतावन संतते पर्यान आपल्या बावळ्यान ताणें बोल दाखयलां. आपल्या काळजांत वडपण चिंतल्या गर्व्यांक ताणें दुस्पटायल्यान. पदवेदारांक उंच आसनांतावन ताणें सकला घाल्यात आनी किरकोळांक उंच उबारल्यात. भुकेल्ल्यांक ताणें बऱ्या वस्तूंनी भरल्यात आनी ग्रेस्तांक रित्या हातांनी पाटीं धाडल्यात. आमच्या पुर्वजांक दिल्ले बासवणेक ताणें पाळो दिलो आनी इस्रायलाक आपल्या साकराक तो आदार दिवन आयलो. उगडास ताणें दवरून दाखयली दया अब्राहमाक आनी ताचे संततेक सदां काळ. मरी 3 म्हयने एलिझाबेथी सांगता रावली. उपरांत आपल्या घरा पाटीं केली. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ततय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, हांवें येदळूच प्रस्तावनान म्हळें, सबार फावटी आमी भाग्यवंत जावंक आशेता. भाग्यवंतपणाचें आपोवणें आमकां सर्वांक क्रिस्तांवांक आसा म्हूण सांगलें. पातकाची वाट सांडून एक भाग्यवंत जिणी जियोंक आमकां सर्वांक आपोवणें आसा. कित्याक म्हळ्यार आमचो सोमे जेजू क्रिस्त भाग्यवंत जावन आसा. पूण सबार फावटी भाग्यवंतपणाचे वाटेन चलता आसतना आमी कितले प्रयत्न केल्यारय आमी सुकोन पडटा, पातकान पडटा. आयच्या पयल्या वाचपांत आयकलें, आमी रक्ता मासा प्रमाणे जियेता. आमचे मनशा सैम अस्कत जावन आसा आनी रक्ता मासा प्रमाणे जियेताल्याचे गूण कसले म्हूण आयच्या पयल्या वाचपांत आयकलें. व्यभिचार, अनिस्कळपण, राग, मोसोर, हगें, झगडें असली एक पट्टीस पावलू आयच्या पयल्या वाचपांत आमकां सांगता. सबार फावटी आमी पातकाची दूख धरता, एक बरो निचेव करता आमच्या जिणयेंत. आनी एक तो निचेव जावन आसा बरी जिणी जियोंचो निचेव. आनी बरी जिणी जियोंक सदांच आमच्या जिणयेंत आमी आशेता. पूण हांवें म्हळ्यार आमचे अस्कतकाये वरवीं सबार फावटी आमी पडटा, सुकोन पडटा, परत परत सुकोन पडटा. कितले प्रयत्न केल्यारय एक भाग्यवंत जिणी जियोंक आमकां कश्ट मारतात. थोडे दीस आमी निचेव केल्ल्या उपरांत आमी प्रयत्न करता भाग्यवंतपणान जियोंचें. पूण परत आमी अस्कत जाता. इल्लीशी ताळणी आयल्यार त्या ताळण्याच्या फाटल्यान धांवता आनी पाताका धरता. सबार फावटी आमी रेतीरेक वेता, नोवेनाक वेता, मागण्याक वेता, आराधन करता. हें आराधनाक गेल्ल्या उपरांत, रेतीरेक गेल्ल्या उपरांत 1 हफ्तो 1 म्हयनो पर्यंत आमकां त्या आराधनाचो प्रभाव आसता आनी सबार फावटी मस्त प्रयत्न करता. तो प्रभाव आसल्या वरवीं बरी जिणी जियेता, दुसऱ्यांचो मोग करता, दुसऱ्यांची कुमोग करता. पूण परत एक फावटी आमी पातकाक पडटा. हें एक व्हडलें सवाल आमकां, कित्याक आमी पातकान पडटा म्हणलें, कित्याक हें मनशा सैम आमचें अस्कत जावन आसा म्हणलें. तर मोगाच्या भावा भयणीनो, जर तर आमी सदांच भाग्यवंतपणाचे वाटेन चलाजे जाल्यार, भाग्यवंतपणाची जिणी जिये जाय जाल्यार आमी अस्कत आसा म्हणलें, तर आमकां ह्या संवसारांत जियेत आसतना एक देख गरजेची, एक आदर्श गरजेचें. आनी तें आदर्श जावन आसा आयचो संदेश आमकां जावन आसा भाग्यवंतपणाचे वाटेन चलोवंक मोरी माय तशेंच भाग्यवंत पाद्रे पियो आमकां एक आदर्श. आनी ती आदर्श, ती देख आमकां भाग्यवंत पाद्रे पियो आनी भाग्यवंत आमची आंकवार मोरी माय आमकां दितात. तांची जिणी आमी पळयल्यार ती तांच्या सगळ्या जिणयेंत तांची जिणी साद्या रितीन जियेली, भाग्यवंतपणान जियेली. आनी दुसऱ्या उतरान सांगचें जाल्यार जेजूच्या सांगतपणान ती जियेली. भाग्यवंत पाद्रे पियो जावंक पुरो सदांच जेजूच्या सांगतपणान तो जियेलो. तशेंच मोरी मायच्या कुसव्यांतच जेजू आसलो. जेजूचें हाजरपण तिच्या जिणयेंत आशिल्लें, त्या वरवीं मात्र ती भाग्यवंत जावंक पावली. तशेंच मोगाच्या भावा भयणीनो, आमी आमच्या जिणयेंत जर तर जेजूचें हाजरपण सदांच
हर एका घडये आसा जाल्यार खंडीत जावन पातकाचेर जैत व्हरूंक आमी शकतले हांव भाग्यवंतपणाच्या वाटेन आमी चलोवंक शकतले हांव देखून मोगाच्या भाव भयणीनो आतां आमी नियाळ करया मोरी मायेच्या जिणयेन तशेंच भाग्यवंत पाद्रे पियोच्या जिणयेन तांणी पाळले ते शेगूण तांणी पाळली ती जिणी ती कशी ती तांणी भाग्यवंतपणाची जिणी जियेली म्हणलें आमी आयच्या ह्या प्रवचनांत आमी थोडो वेळ नियाळ करया पयल्यान तांच्या जिणयेंत आसलें एवकारिस्ताचें भक्तीपण पयलो शेगूण जावन आसलो तो एवकारिस्ताचें भक्तीपण पाद्रे पियोच्या जिणयेंत आसलें पाद्रे पियोक भरपूर मोग आसलो एवकारिस्ताचो जुआंवच्या वांजेलांत 6व्या अध्यायांत 56 वाक्यान जेजू क्रिस्त अशें म्हणटा जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजे थंय जियेता आनी हांव ताचे थंय जियेता येदलो सावे म्हळें जर तर जेजू आमच्या काळजांत आसा जेजूचें हजरपण आमच्या काळजांत आसा तर खंडीत जावन आमी भाग्यवंतपणाच्या वाटेन चलोवंक शकतले हांव आनी पाद्रे पियोचें जिवीतच जेजूतावन सुरू जातालें ताचे जिविताची सुरवातच जेजूतावन सुरू जाताली आनी ताणें भेटयलेलें तें मिसाचें बलिदान सबार वरां लागतालें लांब मिसाचें बलिदान तो भेटयतालो आनी हाका एक कारण आसा हांवें येदोळ सांगलें ताका एवकारिस्ताचो भरपूर मोग आसलो आनी दुसरें एक कारण आसा ताचें मीस लांब जावंक एक दुसरें वर्तें कारण आसा तें जावन आसो तो म्हणटालो ताच्या सुत्रांनी तो म्हणटालो मिसाच्या बलिदाना वेळार प्रत्येक जावन कॉन्सेक्रार करच्या वेळार ताचे लागीं मागोवंक सांगल्ली प्रत्येक तरान मागोवंक सांगल्ली ताच्या दोळ्या मुखार ताका दिसतालें खंय त्या देखून ती ताच्या दोळ्या मुखार दिसल्या वरवीं तांच्या पासून तो मागतालो कॉन्सेक्रार करच्या वेळार तो तांकां जेजू क्रिस्त थंय तांकां भेटोवन दितालो तांचे गरजो तो तांकां भेटोवन दितालो अशें तो ताचें मिसाचें बलिदान लांब जातालें आनी जेजू क्रिस्ताच्या अनभोगान तो जियेतलो आनी एकलो साक्षी ताका पळयल्लो तो अशें म्हणटा तो मीस भेटयता आसतना ताका सोलोवंक तशेंच उबें रावोंक तो पाद्रे पियो कश्टातालो जेजूच्या कश्टान तो इतलो भागीदार जातालो की ताणें ताच्या माथ्यार पाद्रे पियोच्या माथ्यार कांट्याचो मुकुट सयत ताणें पळयल्लो आसा म्हूण एकलो साक्षीदार असो सांगता देखून मोगाच्या भाव भयणीनो एवकारिस्ताच्या बलिदानांत खरेपणी जिव्या देवाचो जेजू क्रिस्ताचो ताका अनुभव जातालो आनी सांब पाद्रे पियोस म्हणटा एवकारिस्ताच्या बलिदाना विशयांत अशें म्हणटा जितले फावटी आमी एवकारिस्ताक जितले चड आमी एवकारिस्ताक मान करता तितलें चड एवकारिस्त आमची जिणी परिवर्तन करतलो तर मोगाच्या भावा भयणीनो एवकारिस्ता वरवीं मात्र पाद्रे पियो एक भाग्यवंत जिणी जियोंक ताका तें बळ मेळ्ळें आनी हर एक घडये तर एक घडी भर आमी नियाळ करया आमचें भक्तीपण एवकारिस्ता थंय कशें आसा म्हणलें आमी मिसाच्या बलिदानाक कशें हजर जाता केवल एक रीत एक रिवाज एक रिच्युअल म्हणल्या खातीर आमी आयताराच्या मिसाच्या बलिदानाक येता गी वा जेजू क्रिस्ताच्या मोगान आमी हर एका दिसा जेजू क्रिस्ताची कूड ती सेवता म्हणलें सवाल आमी आमकांच विचारया तशेंच तरणाटीं तशेंच भुरगीं कित्या पासून मिसाक येतात म्हणलें सवाल आमी आमकांच विचारया घरांतावन वोस म्हणटात म्हणल्या खातीर आमी मिसाच्या बलिदानाक येता की घरांतावन वत्ताय करतात जर तर मिसाच्या बलिदानाक येना तर फिरगज विगार जोर करता तशेंच आमची आवय बापूय जोर करतात म्हणल्या खातीर येता गी म्हणलें सवाल विचारया आनी तशेंच मिसाच्या बलिदानाक आयिल्ल्या वेळार आमची मोत खंयसर आसता हांगासर ह्या मेजा बावर आसता की वा खंयसर आसता जेजू क्रिस्ताचो तो खरो अनुभव आमकां मिसाच्या बलिदाना वेळार जाता गी म्हणलें सवाल आमी आमकांच विचारया तर मोगाच्या भावा भयणीनो ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार प्रत्येक तरान आमी एक निश्चय करया सदांच आमी एवकारिस्ताच्या बलिदानाचो खरेपणी भक्तीपण तें वाडयतलें म्हणलो निश्चय ह्या घडी आमी करचें गरजेचें जावन आसा दुसरो शेगूण जावन आसा मोरी मायाचें भक्तीपण ताका थंयसर आसलें पाद्रे पियो प्रत्येक तरान तेर्साचें भक्तीपण ताचे थंय भरपूर रितीन आसलें पाद्रे पियो रातीचें सडावत जावन तेर्स करन आपणाची ती रात ती करसितालो आनी हेरां पासून तो मागतालो आंकवार मयेचें भक्तीपण ताका विशेष रितीन आसलें रातीचें केवल तो थोडेच घंटे न्हीद काडन सडावत वेळ तेर्स म्हणून तेर्साचें भक्तीपण करून तो करसितालो प्रत्येक जावन कोणें ताचे कडेन मागोवंक सांगलां तांचे पासून तो मरी माय लागीं तो विनंती करतलो ताणें म्हणलें आसा वायट संगतीचेर जैत व्हरूंक कोंत एक व्हड अस्त्र जावन आसा वायट संगतीचेर जैत व्हरूंक खोट्या संगतीचेर जैत व्हरूंक कोंताचें भक्तीपण एक व्हडलें अस्त्र जावन आसा कित्याक म्हळ्यार तो मुखारून सांगता कित्याक म्हळ्यार तेर्साच्या भक्तीपणान सुवार्थेची म्हणजे वांजेलाची गुंडाय संपूर्ण तरान आसा ते मिस्सेर नियाळता आसतना सुवार्थेची गुंडाय थंयसर आसा वांजेलाची गुंडाय थंयसर आटापून आसा म्हूण तो म्हणटा आनी मरी मायाच्या मागण्याच्या विनवणेचो गाज
त्या कोंदाच्या भक्तीपणांत आसा म्हूण तो सांगता. आनी आमच्याच कुटुंबांनी आमी पळयल्यार जावंक पुरो सबार कुटुंबांनी तेर्साचें भक्तीपण आमी करनासाव. पयलींचीं कुटुंबां जावंक पुरो आदलीं कुटुंबां आमची आवय बापायचें जिणीस आमी पळयल्यार थंयसर तीं कोंताचें भक्तीपण तेर्साचें ती भक्तीपण ती करनासल्या वरवीं मात्र आमचें कुटुंब एक बळवंत रितीन शाबितायेन उरलां. आनी हाका आमी साक्ष मोरी माय आमकां एकवटायता, जेजू लागीं ती आमकां व्हरून पायता. मोरी माय तेर्साच्या भक्तीपणान कशीं आमचीं कुटुंबां एकवटायल्यान म्हूण आमी सकाळ साक्ष जावंक पावल्या. देखून मोगाच्या भाव भयणीनो, मोरी मायाची देख घेवन तिच्या भक्तीपणांत आमी आमचें जिवीत तेर्साच्या भक्तीपणाक आमी समर्पूनचें गरजेचें जावन आसा. तिसरो शेगूण जावन आसा समर्पण. हो शेगूण बागेवन पाद्रे पियोच्या तशेंच प्रत्येक तरान मोरी मायाचे जिणेंत आमकां पळोवंक मेळटा. मोरी माय जर तर पातकार रहीत जिणी एक बागेवन जिणी जियोंक ती पावली तर ताका एक वर्तें कारण जावन आसा. आनी तें जावन आसा तिणें केल्लो तो निर्धार जावन आसा एक समर्पीत जिणी जियोवचो. जेजू क्रिस्ताक ती समर्पीत जिणी जियेली. आनी वांजेलांत आमकां आयकूंक मेळटा तिणेंच म्हळें, जेन्ना बडवो तो संदेश हाडून आयलो तिणेंच म्हळें, आपले सोम्याची साकर्ण तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हजे थंय जावं. हांगासर आमी पळयता मोरी मायन त्या घडये आपलें संपूर्ण जिवीत जेजू क्रिस्ताक समर्पून दिलें, देवाच्या उतराक समर्पून दिलें. ती देवाच्या शब्दाची एक गुलाम जावंक पावली. जेजू क्रिस्ताची ती गुलाम जावंक पावली. आनी आमकां गोत्त आसा थोड्याच वर्सां आदीं 50 वर्सां आदीं आमी पळयलां आफ्रिकाच्या गांवांत तशेंच हांगा भारत देशांत गुलामपण आसलें. एका गुलामान कितें करूंक आसलें? गुलामान आपल्या धन्याची साखरी करूंक आसली. आनी त्या धन्यान म्हणल्या परी सांगल्या परी मात्र ताणें करूंक आसलें. हेर खंयचेंय काम करूंक ना. एक ताच्या त्या तोटांत ताच्या गाद्यान तो काम करनासा जाल्यार एक गुलाम ताणें थंयसर एक बी सयत ओंपिजे जाल्यार एक केळंबोत सयत लायजय जाल्यार धन्याची परवणगी गरजेची जावन आसली. तशेंच मोरी मायनी तशेंच केलें. कितेंच करीजे जाल्यार जेजू क्रिस्ताचो देवा बापाची परवणगी तिणें विचारली आनी आपणाकच तिणें समर्पण दिलें. त्या देखून मोरी माय पर्यंत आमी जर तर भाग्यवंतपणाची जिणी जियोंक जाय जाल्यार आमची जिणी आमी जेजू क्रिस्ताक आमी समर्पणचें गरजेचें जावन आसा. चवथो शेगूण जावन आसा हो वर्तो शेगूण जावन आसा खालतेपणाचो शेगूण. दोगांय थंय मोरी माय थंय तशेंच पाद्रे पियो थंय आमकां हो शेगूण आमकां पळोवंक मेळटा. आनी बागेवंतपणाच्या वाटेर व्हरूंक हो शेगूण वर्तो जावंक पावलो तांकां. पाद्रे पियोच्या जिणेंत आमी पळयल्यार एक फावटी एका याजकान तशेंच एका लायकान पाद्रे पियो विशांत सबार फटी बरोवन एक कटतिल्यो ताणें छापल्यो, पॅम्फलेट्स ताणें छापल्यो. आनी पाद्रे पियो विरोध तो उलोवंक लागलो. पूण थोड्याच म्हयन्या उपरांत एक विंगड कारणाक लागून तो जैलाक गेलो, तो बंदेन गेलो. आनी सबार म्हयन्या उपरांत जेन्ना तो बंदेंतलो भायर येत आसतना ताणें पाद्रे पियोक मेळची ताणें आशा दाखयली. तेन्ना पाद्रे पियो कितें करता? पाद्रे पियो सांगिना की ताणें म्हजे विरोध उलयता, हांव ताच्या लागीं उलयना, तो खंय जाल्यार वचोन दी म्हूण ताणें कितें सांगूं ना. पूण पाद्रे पियो तो खालतेपणान बरता. कसलोच गर्व दाखयनासतना खालतेपणान एक वेचीक पुताक मेळोंक गेल्ल्या त्या बापय परी तोय ताकाच त्या याजकाक तो मेळोंक वेता आनी ताका आरावन धरता, तो पटलून धरता. तशेंच पाद्रे पियोच्या जिणेंत ताका सबार विरोधपण इगर्ज माते तावन तशेंच इगर्जे भायर तावन ताका विरोधपण भोगूंक मेळ्ळें. थोड्यांनी सांगलें की ताच्या हाताचेर ते गाय मेळिल्ले, जेजू क्रिस्ताचे ते पवित्र गाय ताका मेळिल्ले, ते स्टिग्माटा तें कितें आसा ते फटी म्हूण सांगले. ते केवल एक तो नाटक करनासा, ताका ते गायी थंयसर मेळोंक नात म्हूण तांणी सांगलें. पूण सर्वांक तो बक्षिता, खालतेपणान तो तांकां बक्षिता. आमचे सोमे जेजू क्रिस्तान कितें शिकयलें कुर्सार तावन तोच तो गूण, तो शेगूण ताचे थंय तो आपणायता आनी सर्वांक तो बक्षिता. तशेंच मोरी माय थंय हो गूण आसलो, हो शेगूण आसलो. ती खालतेपणान सगळी तिणें जिणी आपणाची सारली. तिचे जिणेंत पळयल्यार जेजू क्रिस्त आपल्या परगट जिणेंत जियोन आसतना सबार आसर्यां केलीं, सबार पिडेस्तांक ताणें गूण केलें. पूण जेन्ना थंयसर शिस्ताचें सांगत आसलें, पूण थंयसर मोरी माय सोल्लेक आमकां दिसना. ती कितें करनासली? ती थंयसर फाटल्यान रावन आपणाचें काम ती करताली, जेजूची ती सेवा करताली. बॅकग्रावंडान रावन तिणें काम करचें आसलें. मुखार येवन तिणें सांगूं ना की असर्यां करता आसतना हो म्हजो पूत, तो म्हज्या वरवीं तो असली असर्यां करूंक शकता, म्हाका तुमी मान दिजे म्हूण तिणें केतिंगच आशेवं ना. बगर खालतेपणान ती जेजूच्या फाटल्यान रावली आनी जेजूची ती सेवा करून रावली. त्या करून मोगाच्या भावा भयणीन आमच्या जिणेंत ती होसो शेगूण आपणावंक आमी आयचे दिसा आमी निर्धार करया. अकरेचो शेगूण जावन आसा आनी वर्तो शेगूण जावन आसा सेवेचो मनोभाव.
हे आम्ही वाचलां आनी आमी आयकलां सबार पोटी आमच्या नियाळांत शर्मावंत आमी आयकलां मोरी माय जेन्ना आयच्या वाचपांत आमी आयकलें वांजेलांत आमी आयकलें जेन्ना तिका कळीत जाता एलिझाबेथेक तिची गरज आसा ती आपणाचे कश्ट ती बगलेक दवरता आनी एलिझाबेथेच्या पेल्याच्या त्या सेवेंत आपणाची ती जिणी सरता. तुमकां एक उदाहरण दिवचें जाल्यार पेल्याची सेवा कशी करी जाय म्हणलें कसलेंच बरेंपण अशें नासतना कसलेंच नांव अशें नासतना आपणाचें तें बरेंपण कितें आसता पेल्याची ती सेवा करी जाय म्हण मोरी माय आमकां शिकयता. तुमकां एक उदाहरण दिवंक हांव हांगासर आशेतां. मुंबयच्या सेमिनारींत हांव शिकून आसतना शेनवाराचे आनी आयताराचे आमकां विकेंड मिनिस्ट्रीक वचूंक आसतालें. थंयसर एक दीस हांव इगर्जेतावन पाठयत आसतना आमच्या सेमिनारीक पाठयत आसतना थंय विक्रोली तावन आर्य कॉलनीक वचत जाल्यार थंयसर एक फ्लायओवर आसा व्हडलें फ्लायओवर आसा गांधीनगर स्टॉपा कडेन एक फ्लायओवर आसा. थंयसर मस्त ट्राफीक जाम जाल्लें. थंयसर 15 मिनटां पर्यंत थंयसर जाम आसले वरवीं थंय फ्लायओवराच्या पोंदा सबार दुबळीं कुटुंबां जिवन आसलीं तांकां घरदार नातिल्लें. थंयसर भुरगीं आसलीं वडिलां आसलीं. त्या घडये थंय ट्राफीक जामांत हांवें पळयलें एकाच जाणें एक जोडें येता तांचे कार थंयसर ते रावयतात व्हडली एक पटली भायर काडटात आनी भुरग्यांक थंयसर खाण जेवण दितात वस्तू रांदितात आनी वडिलां लागीं ती बसून उलयतात कश सूख उलयतात. लगभग हांव 15 मिनटां आसलो थंयसरच ती तांची सेवा करनासलीं. हें सेवा करचें व्हडलें न्ही सबार जाणां सेवा करतात. हांगासर प्रत्येक तरान वर्तो शेगूण हांवें थंयसर पळयलो जावन आसा. थंयसर तांचो मोबायल फोन तांच्या हातांत नासलो तांच्या बोल्सांत आसलो. हें कित्याक हांवें सांगचें म्हळ्यार आजकाल आमी पळयता कसलेंच ल्हानशें काम केल्यार आमी कितें करता इंस्टाग्रामार फेसबुकार आमी पळयता प्रत्येक तरान कोरोना पिड्या वेळार सबार राजकारणीच्या हातांनी आमी पळयलां ल्हानशें एक 2 किलाचो तांदूळ दिल्यार कितें करतात एक ल्हान 2 किलाचो तांदूळ दितात 5 जाणां थंयसर फोटो काडूंक तयार आसात. एक गरजेवंत मनीस आसता तो फोटो सगळ्यांतल्यान संवसारभर तो फोटो गाजयतात ती. पूण ह्या जोडान कितें केलें कोणाचो फोटो काडूंक ना थंयसर तांणी सेवा केली. हांगासर ती नांवां खातीर अशें येवनात केवल पेल्याच्या सेवेन तांणी आपली तें काजारी जिवीत कुटुंबांत जिवीत तांणी तें करसिल्लें. सेवे पेशांत उलयता आसतना म्हाका पापा फ्रांसिसान सांगिल्लें एक उतर म्हाका उडासाक येता तें लांब आसा पूण अकरेचें एक वाक्य हांव सर हांगासर तुमकां सांगता तें इंग्लिशांत अशें आसा लायफ इज गूड वेन यू आर हॅपी लायफ इज गूड वेन यू आर हॅपी बट मच बेटर वेन अदर्स आर हॅपी बिकॉज ऑफ यू. त्या देखून मोगाच्या भावा भयणीनो जेन्ना आमी सेवेच्या मनोभावांत आमचे जिवीत आमी सारता तेन्ना खंडीत जावन आमी भाग्यवंतपणाचे जिणेक भाग्यवंतपणाच्या वाटेंत आमी सरोंक शकता. देखून मोगाच्या भावा भयणीनो आज आमची जिणी भाग्यवंतपणाची जिणी जावंक आमकां आपोवणें आसा तर आमी पाद्रे पियोचें तशेंच मोरी मायाचें प्रेरण आमी घेवया. आतां आमी आयकल्ल्या त्या तांच्या जिणेचे ते शेगूण ते आमी आयकले पयल्यान पयलें एवकरिस्ताचो भरपूर मोग दुसरो मोरी मायाचें तशेंच तेर्साचें भक्तीपण तशेंच संपूर्ण समर्पीत जिणी कलतेपणाचें जिवीत तशेंच सेवेचें जिवीत हे 5 शेगूण आमी आपणाचे करया. आमचे जिणयेंत आमी हे गुण हे शेगूण आमी रुता करूंक प्रयत्न करया आनी आमची जिणी आंकवार मरी आनी भाग्यवंत पाद्रे पियो बरी भाग्यवंतपणाची जिणे करूंक आमी पेसाडया आनी ह्याची कृपा सोमे जेजू क्रिस्त लागीं ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. आतां उबे रावून आमची प्रार्थना आमच्या सोमे जेजू क्रिस्ताक समर्पण दिवया. आमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक बापा आमचे मागणे आयक. अख्ख्या पवित्र सभे खातीर मागुया. सुरविल्ले क्रिस्तांव बावडत स्विकार केल्ले सगळ्या आपणा लागीं आसले एकामेका वांटून मोगान जियेतले. आमचे पवित्र सभेच्या वडिलांतावन आमकां मेळटात ती बावार्थाची सतां नेनासल्यांक शिकोवन पवित्र सभा सोडून गेल्ल्यांक फाटीं हाडचे खातीर वावरूंक आमकां फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. हांगासर हजर जाल्ल्या आम्हा सोमेस्त खातीर मागुया. निराशेन बरयलेल्यांक सताय नाका गरजेवंतांक दान दिवंक गळाय करिनाका. पवित्र पुस्तकांतल्या ह्या उतरां सरी जावन पवित्र स्नान घेतल्या आमी सोमेस्तांनी आमचो पेलो कोणाक आमची गरज आसा म्हूण समजून तांकां गरजेची कुमूक आनी बुजवण दिवंक बरें मन आमचे थंय रस म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. गरजेवंतां पासत मागुया. देवदूता मुखांत्र तुवें दिल्लो संदेश घेवन मोरी एलिझाबेथीच्या घरा गेली.
तिका बरी कबार परगट करून तिची सेवा करूंक लागली. हें सत समजून घेवन कश्टान दुखान पिडेंत एकसुरपणांत आशिल्ल्यांक तशेंच अनाथ घरांनी बंदिवंत आशिल्ल्यांक भेट करून तांकां बुजोवंक आमकां पवित्र आत्म्याचें प्रेरण दी म्हूण मागता. बाबा आमचे मागणे आयक. सर दानी हिताचिंतकां पासत मागया. हस्त्या तोंडान दितलो देवाक मोगासो. सर दानी हिताचिंतक आनी समाधान हाडूंक वावुरतेल्या खातीर आमी मागता. तांकां भलायकी सूख समृद्धी दी. तांची बरीं कामां आशिर्वादीत जावं दीत. तांचें दान धर्म ससनाक बाळता तसलें जावं दी म्हूण मागता. बाबा आमचे मागणे आयक. सर कापुजीन प्रादी पासत मागया. सर कापुजीन प्रादी खातीर आमी आज अर्गां दिता. तुज्या भक्तां पाद्रे पियो मुखांत तुवें तांकां दिल्ली जिणी देणी सर रितींनी आनी माध्यमां मुखांत्र आमकां वांटून आसात. तांचो हो कळनातलो वावर आशिर्वादीत कर. तांणी हातीन घेतली सर योजना सुफळ कर म्हूण मागता. बाबा आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या आमच्या मोगाळा बापा, तुज्या उदार काकुळतेचेर मोगाचेर पातयेवन ही मागणी आमी तुजे समोर दवरता. प्रत्येक तरान आंकवार मोरयेची आमच्या मायेची तशेंच भाग्यवंत पाद्रे पियोची देख घेवन आमी सदांच एक भाग्यवंतपणाची जिणी जिवंक आमची कुटुंबां भाग्यवंत करूंक तुजी कृपा आमचेर भोत म्हूण आमी मागता. हे मागणे आमी करता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचे नांवी. आमेन. कानिको घेऊन आम्ही आयला तुझे समक. बापा आमच्या रस्तारा ओपून घेतून घेऊ लालन परता कृपे देण्या दातारा. बोबा बुंडो दाता सोरो तुका भेटयता. जेजूचे मासरग संबदल म्हूण मागता. गोवा बुंडो दाका सोरो तुका भेटयता. जेजूचे मासरग संबदल म्हूण मागता. एका मोनान सुख दुख आमचे तुका अर्पिता. मानून घे बापा म्हूण परता. कानिको घेऊन आम्ही आयला तुझे समक. बापा आमच्या रस्तारा ओपून घेतून घेऊ लालन परता कृपे देण्या दातारा. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानतात आसलें जावं म्हूण मागत. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या निखल्या भुसरीच्या देवाक सर्वेस्फूर्त मानून घेऊ. बापा, तुज्या सेवकाक सा पियोसो उगडास काडून आमी ही दानां तुका भेटयता. ती तूं मानून घे आनी तुजे महिमे खातीर आमी भेटोवचें हें बलिदान आमकां ससनाच्या जिविताक व्हरून पावो हें आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराकय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळान काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या सांता भक्तां सोवें तुका महिमा मेळटा, कित्याक तांच्या पुण्याचें इनाम तुज्या देण्यांचो मुकुट. तुज्या भक्ता सा पियोचे जिणये उद्वारी तूं आमकां एक आदर्श दिताय. ताच्या मागण्याच्या बळान तूं आमकां आदार दिताय. तुजे कृपेचे मजतीन आमकां तूं तुज्या भावा भयणी थंय एकवटायताय. अशें तुज्या पुता जेजूचे क्रिस्ताचे साक्षीदार जावं ताचे महिमेंत आमकां वांटो मेळटा. देखून सगळ्या देवदूतां आनी सांता भक्तां सांगाती विश्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन एका स्थळ्यान गायता.
Păvii baranțo serves porto Sădani संसार भला तुझ्या भै बाबा बोल सगी तुका जय जय सर्वेस पोराचे नावी येता ताकाचे बोल सगी तुका जय जय बापा करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रात्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासोत आनी सोमेस्त मनशा पासोत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्था सोगूट परगटुया Jesu melo Jesu जीवन साला Jesu नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेला आमा सोमेस्तांक पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा अख्या पृथ्वीचेर विस्तारले जे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बगेन बापा पिटर पॉल आमच्या गोवळे बापा आनी सगळ्या जॅकी वर्गां बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची खाकुळट कर तांकां आनी ज्यो इश्टगतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता हांव कार मरये देवाच्या माया संगाती सांज तिचो पती भगवान दरदुतां सा पाद्रे पियो आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो त्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां दाणें पडूंक दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें
बरोबर शानत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्याक सोडची पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सौम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सौम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. माय मोगासो आनी एकवट सुगूर जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळी संसाराची पाप काढतेले आमची काकूत. देवाची शेळी संसाराची पाप काढतेले आमची काकूत. देवाची शेळी संसाराचे पाप काढते रे आमकां शांती दी आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सुम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका कळना पूण तुज्या उतरांतल्यान म्हाका भलायकी मेळटली. Carismoce aşiunasa Carismoce laleunasa E Jesu sejatuka E begi buktamı enan tuja Carismoce aşiunasa Carismoce laleunasa E Jesu sejatuka E begi buktamı enan tuja तू बरो गवळी हांव तुजी शेळी हरे घडी राखता तानबुके वेळी बोगसून पातकां मेळी सरव दिवून पोसता तळक्या अंतरारी दिवो सावून येता संसारी पळयणारी भरवसो मोसो जाता ये वेगी हांव मोग तुजो करता कारिस्मोचे अशें आसा Carismoce laleunasa E Jesu seu chakluka E vegi buktambai enan tuja Kutuji sevun mok tuzo bogun Karis kaita gaya Sergincia kanan Gairik tuja dinya Jivan sala pavan Undo zabun ita Etrang bidar kerta Soglos maka dita
भूकमोची तो थांबयता बावडो कसो हांव तुजो उपकार काळीज मोची अशी उणसा काळीजोची लरे उणसा ए जेसू सेवच्या तुका येगी भुक्तांब येण्यान तुझ्या प्रार्थया देवा आमच्या मोगाळ बापा सस्निक जिविताच्या काळांत तुवें आमकां दोशी केलाय सांपियोचे आदर्श आमी घेवंक आनी आमचे निस्वार्थी सेवेद्वारी आमी तुका महिमा दिवंक आनी आमच्या भावा भयणीचे सेवेन जीवन सारूंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. Maggivan Padre Pio Papa, प्रकाशपुरीत Krista सारख्या आमचे पासोत माग बापा सज्जाक आमी देखीन तुझ्या आशिसीचे ते दुर्बळ वाटे विधेयपणाचो पर्व सोडलोय फ्रांसिस्कान स्पिरितांची येवंक सदा कुर्साचो कोरो सोडलो भाग्यवान पाद्रे पियो बापा प्रकाशपुरीत क्रिस्ता सारख्या आमचे पासोत माग बापा सज्जाक आमी देखीन तुझ्या क्रिस्ताचे कस्ते कोडीर वाहून देवाची वळख दिली मागण्यान प्राचितांची सूख वेंगून शांतीचे खाते जालो भाग्यवान पाद्रे पियो बापा प्रकाशपुरीत क्रिस्ता सारख्या आमचे पासोत माग बापा सज्जाक आमी देखीन तुझ्या सांपियो आम्हा बसोत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसण्याक अनुभव संची खातीर देवा तुवें कापुजिनी आसाक सांपाद्रे पियोक तुज्या पुता जेजूच्या कश्टांनी एक विशिष्ट तरान वांटेली सावचें वर्तें भाग फावो केलें ताच्या विनातेन कितें हांव अथरेगून मागतां ती कृपा दया कर आनी चड सावन जेजूच्या मरणांत ती एक सावन जियोवची आनी जिवनपणाच्या महिमेन पावची कृपा तूं आमकां फावो कर महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक हे म्हज्या जेजू तुवें सांगलाय मागा आनी तुमी घेतल्यात सदां आनी तुमकां मेळटलें बळे आनी तुमकां उक्ते जातले आपले हांव बडयता सोदता आनी मागता तें म्हाका मेळचें कर नव्यानाचो सवो दीस भोव भाग्यवंत आसाक पाद्रे पियो
सदांच पातक्यांक देवा ते राज्य करच्या इराद्यान तुजी जिणी तुवें कुंभसाराच्या सक्रामेंतांत करसिली. आमी पातकी आमच्या पातकांची दूख धरन तुजे समोर आमी आयल्या. आमची पातकां वळखून खरेपणीन तांची दूख धरूंक आनी सदांच जेजूच्या शिकवणेक विश्वासी जावन जियोंक आमकां शिकय. देवान आमची पातकां लेखी नासतना ताची खुशी जारी करूंक आमचे तें आसचें मन पळोवंक देवा लागीं विनंती कर. आमा पातक्यांचेर देवाची काकुळट माग. प्रत्येक जावन आमी आतां तुजे समोर दवरता 3 Thesalonians पासो ती माग. एका भक्तिकाच्या पुताक शिकपांत बरें करून शिकूंक बरी मोत फावो जावंक. साबार भक्तिकांक कोरोना पिडेतावन सुटका लावंक. एका भक्तिकाच्या पुतान आपलें पियोवणें सोडून पियोनातावन सुकून गेलें तें काम परत ताका फाटीं मेळोवंक मागोवंक सांगलां. एका भक्तिकाच्या घोवाक बरी भलायकी मेळोवंक मोतीची पिडा घुवन जावंक मागोवंक सांगलां. एका भक्तिकाच्या 12 वर्सांच्या भुरग्याक उलोवंक आनी आयकूंक फावो जावंक मागोवंक सांगलां. त्या संवसारार कोरोना पिडा पयस वचूंक मागोवंक सांगलां. तशेंच एका भक्तिकान दिल्लें भांगार आनी पयशे फाटीं मेळोवंक. एका भक्तिकेच्या दुवेस बाळंतेर बऱ्यान जावंक. एका भक्तिकाच्या पुताक दुबायंत काम मेळोवंक. एका भक्तिकाक गांवांत सेक बरें काम मेळोवंक बऱ्या सांबाळाचें काम मेळोवंक मागोवंक सांगलां. एका भक्तिकाक रीण फारीक करूंक सकत मेळोवंक. तशेंच 10 जाणां भक्तिकांक कुडींत आशिल्ली सर्व दूख गांठी दूख पांयाची दूख सर्व घुवन जावंक मागोवंक सांगलां. दोगा भक्तिकाच्या कुटुंबांत शांती समाधान आसा जावंक मागोवंक सांगलां. तशेंच साबार भक्तिकांक काम ना. ह्या कश्टांच्या वेळार तांकां एक फावो तें काम मेळोवंक आनी दिसपडटो त्रास सोडूंक जाय सकत तांकां फावो जावंक मागोवंक सांगलां. एका भक्तिकाच्या पित्तकोशाच्या प्रॉब्लेमांत बरी भलायकी सुटका तिका मेळोवंक मागोवंक सांगलां. साबार चलया आनी चलयांक बरी सैरीक मेळोवंक मागोवंक सांगलां. एका विधवीक मेळोवंक आसलें तें काम ह्या कितें जावं पयशे ते बऱ्यान ताका मेळोवंक. तशेंच एका चेडवा भुरग्याचे पांय दुखून जावंक आंगार अशी कोरोज नापयन जावंक मागोवंक सांगलां. तशेंच 5 जाणांनी भक्तिकांनी आपलें आमाल पिवणें सोडून कुटुंबान शांती समाधानान जियोवंक परस्पराची ससाय मागल्या. तशेंच उर्बेस्त चलो आनी चलयांक देव आपोवणें लाभोवंक मागोवंक सांगलां. एका भक्तिकेच्या तोंडांत आसचें तें आलसार गूण जावंक. तशेंच 10 जाण भक्तिकांच्या भुरग्यांनी आपलें ड्रग्स आमाल पिवणें सोडून बरें जिवन जियोंक मागोवंक सांगलां. साबार भक्तिकांक ह्या जोड्यांक भुरग्याचें देणें फावो जावंक मागोवंक सांगलां. तांचे सांगाता मोगाळ भावन आनी भयणीनो, त्या संदिग्ध परिस्थितींत त्या कश्टांच्या परिस्थितींत आमच्याच मोती भितर साबार तेसांव आसात, मागणी आसात. सोरवी नवण्यो घेवन आमी हांगा आयल्या. ह्या नव्यानाक हजार आसा. फादर पियो कडेन कितें सकट आमी मागता खंडीत जावनी मोरये बरी थंय जेजू लागीं विनंती करन आमकां सर्वांक मागल्लें दिता. त्या खातीर खंडीत जावनी भियोवचें न्ही. ह्या कश्टांच्या वेळार साबार जाणांचें काम सुकलां जावं पुरो. साबार जाण मोतींत तशेंच कुडींत अस्कत जाल्यात बें रिगलां जावं पुरो. खंडीत जावनी हाका पर्यार मागण्या मुखांतर खंडीत जावन कितें सकट आमी मागता तें आमी मागल्या पयलेंच देव दिता म्हूण जेजून शुभ वार्तेन सांगलां मोगाचें न्हू. चोर आमची विनवणी, आमची प्रार्थना, आमची पिडाशीड, आमचे कश्ट आकांत, आमचे आकलास, आमचें उणेपण, आमच्या जिवितांत आशिल्लें तें बें सर्व पाद्रे पेच्या मुखांतर जेजूक आमी समर्पण दिवया. खंडीत जावनी जर आमच्या कुडींत पिडा आसा तर ती
जेजूक आमी समर्पण दिवया, हातयेनी दवरया. जेरेमियाची उतरां परत परत आमच्या मोतींत आमी, आमच्या काळजांत आमी, आमच्या मनांत आमी सांगया, सोम्या म्हाका बरो कर, हांव बरो जाता. म्हजें तारण कर, म्हाका तारण मेळटलें, कित्याक हांव तुजी स्तुती करतां. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुक्षितां, तशी आमची पदकां बोगूस, आनी आमकां ताणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान बरे कृपेन भरले सुम तुजे संगत आसले आमी तर तू सदैवन सदैव फॉल जगची जेजू. Paghiunti Maria Deoce Mãe, ama o piango divina que ataiam chamam chikali. Amen. महिमा बापा गानी पुता गानी पवित्र आत्म्याक. Yesadi tasatan sedang serweta. Amen. सांपियो Ama basut विनंती कर. सांपियो देवाच्या मगान पेटलेल्या. Ama basut विनंती कर. सांपियो बापाय कलतो सामचेल्या. Ama basut vinadi que. सांपियो कष्टांवर अंतिरासन सांभाळल्या. Ama basut vinadi que. सांपियो फ्रांसिस आसीच्या पाटलावदारा. Ama basut विनंती कर. सांपियो कापुजिन वर्दीच्या अलंकारा. Ama basut विनंती कर. सांपियो सोम्याच्या पाशावांच्या गाणी नटेलेल्या. Ama basut विनंती कर. सांपियो करिसते भक्तीन भरलेल्या. Ama basut विनंती कर. सांपियो कुमसारच्या सक्रमेता मुखांतर बापाची काकुळत दाखयलेल्या. Ama basut विनंती कर. सांपियो विधेयपणाच्या आदर्श. Ama basut विनंती कर. सांपियो मागण्यांती रसन सांभाळल्या. Ama basut विनंती कर. सांपियो संदीपणान खालतो झाल्या. Ama basut विनंती कर. सांपियो सूर्यासकांक आदर्श जाल्ल्या. Ama basut vinadi que. सांपियो आत्मेच्या बाच्या खातीर वावुरलेल्या. Ama basut vinadi que. सांपियो पिडेस्तां भलायकेच्या दायसा. Ama basut vinadi que. सांपियो गरजेवंतांत क्षण पावच्या. Ama basut vinadi que. सांपियो तुका उलो मारतल्यांच्या बरोवशा. Ama basut vinadi que. सांपियो आमा सोमेस्तांच्या आदारा. Ama basut vinadi que. सांपियो आमा बसोत विनंती कर. Cristo ci desuna kami pausum chekati. प्रार्थुया ये देवाच्या सेवका सांपियोक समर्पिंచిన कापोने दिवन विविध कृपे देण्याने भरलोय आणि भगवंत फ्रांसिस आसीच्या शेतान क्रिस्तसो या जगसावन मागलोय. ताच्या मागण्याने पुण्यावरी आमी आमकां फोसल्या बेसांत तिरसानेन रावन क्रिस्ता साक्षीदार जावन जियेवंक आमकां तुज्या कृपे देण्याने भर म्हणून आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. Amen. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमची सवे आसो. सर्वेस्पोर देव तुमकां आशीर्वाद देव आणि सांभाळो. Amen. सर्वेस्पोर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांको आणि तुमची दया करो. Amen. सर्वेस्पोर तुमचे सांपियोचे दवरली भक्त मानून घेऊन तुमची मागणी फळादीक करो. Amen. आणि सर पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. Amen. वसुनेयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे बोडकार. सोम्याचे नावी आमचो आधार. ताणे रस्ता सर्ग आणि संसार. सोम्या दय नायक म्हजे मागणे आणि म्हजी भोग तुझी पावून दी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमच्याय सवे आसो. मोगळा बापा आमचेर तुवें सांपियोचे विनवणेन वतल्या सर कृपे देण्या पासून आमी तुका अर्गां दिता. सर वस्तू तुजे तावन उपजतात आनी मनशांक दादोस करतात. तर ह्या वेळा आमी मागता हांगासर हाडलेल्या ह्या उंड्याचेर तुजे आशीर्वाद घाल. हे उंडे स्वीकार करतल्या आमकां बरी भलायकी गटाय आनी पोशण मेळूं आनी सर पिडाशिडा गूण जावं. हे मागणे आमी भोव थीर भावार्थान सांपियोचे विनवणेन मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या जेजूचे नावी. आमेन. होगलाम जावन जेजू क्रिस्ताक
आणि सदां सर्वदा आतां आनी सदां सर्वदा वगडाव जावं जेजू क्रिस्ताक. मोगाळ भावनो भयणीनो, आज आमी नव्यानाचो दीस संभ्रमलो आनी ह्या दिसा आमकां जायत्यांनी कुमोग केल्या. प्रत्येक जावन ब्रेड डोनेशन आमकां दिलां आनी मुड्डोम आमकां आज दिल्यात. तर तांकां आमी मान करूंक आशेतां. तांची नांवां आमी उसारतना तुमी मोगान मुखार येवचें आनी आमच्या सैऱ्या याजकातावन तुमी मनाची वात स्विकार करची. फिलीप, सिल्विया आनी कुटाम तांणी आमकां ब्रेड आज दान दिलां. सिसिलिया मिस्कित, डेविड डिकुन्ना कुवेट, योहान एंड थियारा तुमी मुखार येवन मनाची वात स्विकार करचें म्हणून हांव तुमचे लागीं विनंती करतां. तशेंच आज आमकां मुर्दोम दिला. रोनाल्ड आयरीन डिकुन्ना, स्टेफी वेगस, प्रवीण आनी रोशनी ब्रॅक्स, सेलिन मिरांडा आनी सिल्वेस्टर पिंटो. मोगचेनो फाटल्या दिसांनी कोणें मुर्दोमाची वात वा ब्रेड डोनेशन दिल्ल्यांनी वात स्विकार करूंक ना. ती हांगासर आसल्यार तुमी मुखार येवं येता, नातर तुमी पार्लरार रावन ती केदाळे येवन तुमी कलेक्ट करूं येता. देव बरें करूं फादर स्टीवन. मोगचेनो मुखलो आयतार, पुरवांचो आयतार फेस्ताचो दीस आनी त्या दिसा 3 मिसां आसतलीं. सकाळीं 6:30 वरार, 10 वरार, तशेंच सांजेर 5:45 फेस्ताचें मीस, 5:30 वरार वाती वांटचें कार्य आसतलें. ह्या फेस्ता दिसाच्या मिसांक तुमकां मोगाचें आपोवणें. तुमच्या हजरपणान फेस्त आमी आणकी चड संतोश भरीत करया. मुखलो आयतार इगर्ज मता मिशन संडे मिसांवाचो आयतार म्हूण आचरण करता, पूण आमी ताचो वयलो आयतार म्हणजे 25 ऑक्टोबर ह्या दिसा मिसांवाचो आयतार आचरण करतले हांगासर. तशेंच आज मिसाक बोवापुरबाचें कॉयर आमकां फावो जाल्लें आसा. जॉन आनी ताचें टीम तुमकां देव बरें करूं. DMRC दैवीक रिती मंदिराच्या सर्व गवप्यांक तुमकां देव बरें करूं. तशेंच मोगाचेनो आज आमचे मदें आसा आमचो सैरो याजक बाप स्टीवन जॉयल कुटिन्नो. ते प्रस्तुत मडंत्यार फिरगजींत सहाय्यक विगार जावन थंयसर वावर दिवन आसात. थोड्याच तेंपा आदीं म्हणजे 3 म्हयन्या आदीं, पुरवांक 3 म्हयने जातात, जुलायच्या 23 तारखेर तांकां वर्द मेळिल्ली. मंगळूर देसाचे याजक जावन तांकां बिस्पांनी वर्द दिल्ली आनी ते नोवेस याजक. तांचें ग्रॅज्युएशन जाल्ल्या उपरांत बेंगळूर ते कामार आसले आनी त्या वेळार तांकां देव आपोवणें लाभिल्लें आसा. आनी उपरांत मंगळूर DSCक ते भरती जाल्ले. गोरेगांव सेमिनरींत तांचें सर्विलें शिकप, फिलॉसॉफी शिकप. उपरांत 2 वर्सां मिशनरी जावन सामे DSCंत आफ्रिकांत तांणी 2 वर्सांची रिजन्सी तरबेती वावर थंयसर केल्लो आसा. उपरांत परत गोरेगांव सेमिनरींत आपलें थियोलॉजी शिकप संपवून तांकां परच्या दिसा 2 म्हयन्या आदीं तांकां वर्द मेळिल्ली. तांकां आमी सर्व बरें मागता. प्रत्येक जावन कापुजीन फ्रादी आमी तांकां बरें मागता आनी प्रत्येक जाण हांव ताका बरें याजक बापांक बरें मागता, कित्याक ते म्हजे काजीन जावन आसात, म्हज्या बापूचे पूत. आनी आमी सांगता वाडिल्ले हांव एकाच इस्कॉलांत शिकिल्ले हांव आनी एकाच फिरगजीचे आमी पक्षिगे फिरगजीचे आनी भोव सादे व्यक्तित्व तांचें. आनी आज तुमी पळयलें तांच्या उतरांनी आमकां कळटा ते भोव सादे व्यक्ती. तांचे थंय चड व्हड शब्द नात, पूण साद्या उतरांनीच तांणी आमकां भोव अपुरबायेन देवाचें उतर आमकां तांणी म्हूण आमकां दिलें, परगट केलें. आनी थंयसर निमाणें पापा फ्रांसिसान म्हणलीं तीं उतरां. इट इज गुड टू बी हॅपी. लायफ इज गुड when you are happy, but life is much
better and best when someone is happy because of you. आणि खंडीत जावन तांच्या जिवितांत हे कार्यगत जावन आसा आणि मुखल्या दिसांनी जावं दी. बरी सेवा फादर बेझिल वासा सांगाता मडंत्याचे विगार फादर बेझिल वास तांचे सांगाता ते दिवन आसात. तांकां आमी बरें मागता. तांच्या मिसावांत ते एक मिशनरी याजक तांच्या मिसावांत आमी सर्व बरें मागता. तुमी ताच्या बसत मागा म्हण आज तुमचे लागीं हांव विनंती करतां. तुमकां सर्वांक बरी सांज आनी फाल्यांच्या दिसा परत नोवेनाक आमी तुमकां स्वागत करता आनी फाल्यांच्या दिसा आमी परत हांगासर मेळया. तर सगळ्यांच्या नांवान कापुजीन याजकांच्या नांवान आज हांव मुखार आपयतां फादर लॅन्सी. तुमी फादर स्टिवनाक नवेसी याजक ते तांकां बरें मागून फुलांचो तुरो दिवन तांकां तांच्या मिसावांक सर बरें मागूंक तांकां देव बरें करूं. निमाणें गीत. तुझे भेसाव आम्हा सर्वांचे सापाद्रे पियो बापा. मज तुझी सदांच लाभून उल्सासो करून सोडलेल्या. दर तुझे भेसाव आम्हा सर्वांचे सापाद्रे पियो बापा. मज तुझी सदांच लाभून उल्सासो करून सोडलेल्या. भावार्था सोसाक साबो क्रिस्ताक तुवें पोटलून धरलो. तुस्तान मारान तिरासाने सोम्याच्या घायान नेटयलो. पात्रोन सावून आमकां राखतो. पिडेन शिडेन सांबाळतो. मोगतांव आमी कालती भुरगीं ससाय सोम्या कामां धोंडा. दर तुझे भेसाव आम्हा सर्वांचे सापाद्रे पियो बापा. मज तुझी सदांच लाभून उल्सासो करून सोडलेल्या. मोगल तुता सोवे अंकार मोर्या आशीर्वाद दिवामकां. भगवान पाद्री पियो बापा भगवान कुर्साची कृपेन आमच्या देवा आमच्या दुसऱ्यांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन.